मडकय एका स्कुलात सराकडल्यान विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची धक्कादायक घडणूक घडली। या सराचेर मार्दोळ पोलिसांनी सोमारा FIR नोंद केला। मडकय एका खासगी स्कुलात विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची घडणूक घडल्या। धोकादायक गजाल म्हणल्यार शाळेत शिकपी PE सरानूच हे कर्म केला। ताचे परस आनीक धक्कादायक बाब म्हणल्यार शाळेच्या व्यवस्थापनान ही घडणूक चुपोवपाचो यत्न केलो। मात विनयभंग जाल्ली चली आनी ते चलयेची भयण मानसीक त्रासाक लागून शाळेक वचपाची बंद जाली। उपरांत ते पीडित चलयेन मार्दोळ पुलिशेंत कागाळ दिले उपरांत हे प्रकरण उक्ताडाक आयले। जो मेरेन ह्या चलयेक न्याय मेळना तो मेरेन ओगी रावचे नात अशें RG पक्षान स्पश्ट केला। यूथ प्रेसिडेंट आनी सगळे आमी RGPचे भुरगे हांगा आज खंय तरी जमल्यात। एक विशय आशिल्लो जे फोंडे तालुक्यान जे इश्कोलान एक वायट प्रकार घडलेलो आसा। म्हणजे आमी इश्कोल हें विद्येचें स्थान म्हणटात आनी जंय भुरगे घडटात म्हणटात थंयच हो वायट प्रकार खंय तरी इश्कोलान जाल्लो आसा। आनी हे वायट प्रकार जाला पळय एकदम निंदनीय आसा। हे खंयचेच इश्कोलान जावचें न्हू हें आमचें विजन आसा। आनी अशें जालें जाल्यार फुडें भुरगे इश्कोलान सुद्दां वचपाक भितले, हें जावपाक जायना। आनी जाल्ल्या प्रकाराचो आमी सामको निशेध करतात आनी हेजेर जे थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय। म्हणजे खंयच हांगा राजकीय जावं बाकीचे कसल्योच प्रेशरायज गजाली जावपाक जायना आनी हे विशयाचेर थोरो इन्क्वायरी जावन मॅनेजमेंटाचेरय एक्शन प्लस कोण जो आमचो भुरगो सफर जाला तेकाय खंय तरी न्याय मेळपाक लागून खंय सगळे न्यायदेवतेन वावरचें। म्हणजे जे पुलीस बी आसा तेंच्यांनी वावरचें आमची अपेक्षा आसा। जेणे करून आज भुरगे सुद्दां इस्कॉलान वचपाक आपले भिवपाना आनी विद्याचें जें स्थान आसा तें अप्रिय उरतलें। म्हणजे जेणे करून आज हो अन्याय जाला तो खंयच आमी गोंयकार हे सोसून घेवपाक सोदिना आनी हो सोदचेकूय ना आनी हेजेर थोरो इन्क्वायरी जावची इतलेंच आमचें फुडलें मत आसा। हॅरेसमेंट जावं मॉलेस्टेशन हे जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना जे तकलेर बसता पळय ते सगळ्यांक हे जाता। आनी आयज जेन्ना ती कंप्लेन ते चली भुरग्यान धाकटे चली भुरगे आशिल्ले ते मायनर चली भुरग्यान कंप्लेन मॅनेजमेंटा कडेन केल्ली। जवळ जवळ म्हयनो उलटोन गेलो पूण व्हडलीशी एक्शन कांय जावना। आयज अशी परिस्थिती येयल्या की ते चली भुरगें आसा आनी तेजी भयण ते स्कुलाक वचपाचें बंद जाल्लें आसा। तरी सुद्दां तो थंयचो जो PT सर आशिल्लो तो आजून थंय स्कुलाक येता आनी तेजेर कांयच व्हडलेशें आयज पर्यंत जावना। एक लास्ट ऑप्शन एक लास्ट होप म्हणून ते चली भुरगें स्वताचे हँडरायटिंगान आयज कंप्लेन माड्डोळ पोलीस स्टेशनाक केल्ली आसा। आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तांकां सपोर्टूय केल्लो आसा आनी ही केस स्ट्रॉंग घेवपा जाय आनी हे केसीन भरपूर तांकां न्याय मेळपा जाय। हेका लागून आमी हांगा येयल्ले आनी तांकां रिक्वेस्टूय केल्या। माड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर आज एक घटना घडली जी अशी की मडकय एका विद्यालयान की एक 9वे भुरगे शिकताले तेजेर विनयभंग केलो असो तेणी आरोप केल्लो आसा। तेज्या सरान PT सरान विनयभंग केल्ला असो तेणी तक्रार दाखल केल्ली आसा। FIR ह्या संदर्भान नोंदूय जाल्ली आसा माड्डोळ पोलीस स्थानकाचेर। जेन्ना आतां जे भुरगे 9वेक आशिल्ले तेन्ना तेणी 9वेक जेन्ना आपली क्लास टिचरी सांगलें की हिस्ट्री टिचरी सांगलें की आपल्याचेर अशेंच तेणी सरान केला म्हणून। तेन्ना हिस्ट्री टिचरीन जेन्ना हेडमास्टराक सांगलें हेडमास्टरान मॅनेजमेंटाक सांगलें तरी मॅनेजमेंटान हेजेर कांयच एक्शन घेतली ना। आज जवळ जवळ ताका 2 म्हयन्यांनी ही आज तक्रार दाखल जाल्ली आसा माड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर। जेन्ना पुलिसांनी तक्रार दाखल करून ताका विविध कलमां लायल्या, पोस्को कलमां लायिल्ले आसा, 354 लायिल्ले आसा, बाल हक्क कायदा तोय लायिल्लो आसा। जेन्ना तेजी शोधान पुलीस गेले जाल्यार तो तांकां पुलिसांक मेळ्ळेलो ना। संशयीत आरोपी जो आसा तो मेळ्ळेलो ना। पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर।